प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 30 ते 35 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 30 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सुर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, मोइसेसान तुमकां सुर्गेचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप तुमकां खरो सुर्गेचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता, तोच देवाचो उंडो. ताणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात ताका कधीच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच ताण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू हो लोक जो ताचे कडेन येयल्लो तांचे कडेन उलयता आनी तांकां सांगता. तो म्हणटा, जिविताचो उंडो तो हांवूच, आनी म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. भाव भयणीनो, आमी उतरां जेजूची आयकत जाल्यार अशें दिसतलें की जेजू म्हणटा, जो कोण ताचे कडेन येता, हो जो कोण ताका खोशी आहा जेजू कडेन येवंक, ताका केन्नाच भूक लागची ना, आनी जो कोण ताका ताचेर भावार्थ दवरीत जाल्यार ताका ताण केन्नाच लागची ना. जेजू आमच्या कुडीची भूक आनी कुडीची ताणे वयर तो ही उतरां उलयना. भाव भयणीनो, आमचे कुडीक भूक लागत जाल्यार आमकां जेवपाची गरज, आमचे कुडीक ताण लागत जाल्यार आमकां पिवपाची गरज. आनी जेन्ना जेजू आयज म्हणटा, जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता ताका केन्नाच ताण लागची ना, म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जेजू म्हणूंक सोदता की जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराची आमकां सजमणी मेळून तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आतां आमी पाळून आतां जें देव त्या उतरान आमकां सांगता तें आमकां आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजूचेर भावार्थ दवरपाक आनी ताण पयस करपाक म्हणजे कितें? जेन्ना ताजें उतर आमी आयकता, त्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर सजमणी घेवन तें आमच्या काळजान आमी रिगून दवरता, ताचेर आमी नियाळ कोत्ता, आनी आतां तें उतर आमी पाळटा. आतां आमच्या आत्म्याची जी ताण आसा ती पयस जाता. कित्याक जेजू आमच्या बरोबर आसत जाल्यार, ताचें उतर आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना. आमी सगळीं ह्या संवसारान जेवता खाता, आनी जो कोण जेजूचे कडेन येता ताका भूक लागची ना काय? आपले कुडीक भूक लागतलीच. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमी जेजू कडेन येता. जेजू कडेन येवपाचें म्हणजे कितें? आमी ताचें तो उतर कितें सांगता तें आमी आयकता, तें उतर आमी कोत्ता. आज समजा आमी कोणा एक साहेब आहा, एक मॅनेजर आहा, एक मिनिस्टर आहा, एक व्हडलो मनीस आहा, ताका व्हडलें पोजिशन आहा. आमी जेन्ना ताचे कडेन येता, कित्याक येता? आमी ताका आमच्यो गरजो कितें आहा त्यो ताका सांगपाक वता. म्हणजे आमकां कितें त्रास आसा जाल्यार आमी ताका सांगपाक वता. कोणें आमकां व्हडल्या साहेबान आमकां आपयला जाल्यार तो उतरांनी आमकां सांगता, म्हणटा तुमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक म्हणटा.
जेन्ना आमी कोणा कडेन वेता आमी भाव भयणीनो फकत ताचें तोंड पळोवपाक वचना, आमी वेता ताचें उतर आयकोपाक, ओ आमचे कडेन कितें सांगपाचें आहा तें आमी ताका सांगता. म्हणटच जो कोण जेजू कडेन येता तो जेजू कडेन कित्याक येता? जेजूची उतरां आयकोपाक, जेजू बरोबर संबंद दवरपाक, जेजूचो आवाज आयकोपाक आनी जे वस्तू जेजू सांगता त्यो करपाक. म्हणटच जेजू म्हणटा जो कोण ताचे कडेन येता आनी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता ताका केन्नाच भूक लागना, ताका केन्नाच ताण लागना, कित्याक जेजू आसा जाल्यार आमच्या आत्म्याची भूक आनी ताण आमकां केन्नाच आसची ना. कित्याक जेजू आमचे बरोबर आहा, तो आमच्यो सगल्यो गरजो पावयता. तो आतां आमकां एक सासणीक जिवीत दिता. आमचो संबंद आमच्या सर्गीच्या बापाशी पवित्र आत्म्या उदेशी घट जायत वता. आनी आतां भाव भयणीनो आमी जेजूक वखता म्हणून आतां दिसान दीस आमचो संबंद आमचो मोग जेजूशी वाडत वता आनी आमी साश्टांचें सूख भोगोवंक आतां आमी तयार जाता. पूण भाव भयणीनो आमी फकत धर्म केलो, जे आमी करीत आसा तें करीत गेले तेंच करीत जाल्यार आमी केन्नाच एक साश्टीत जिवीत जियोवपाक पावची नात. आमकां सदांच आमच्या आत्म्याची भूक आनी ताण आसलेली. आनी भाव भयणीनो फकत देवाच्या उतरा वरवीं आतां आमच्यान ही भूक आनी ताण आमच्यान पयस करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन जे उतरां जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा जिविताचो उणो तो जावन आसा म्हणटा, जिविताचो उणो तो हांव म्हणटा. आनी भाव भयणीनो खरेपणी जें जेजून सांगलां आमकां जिविताचो उणो तो तोच म्हणून आमी खरेपणी ताचेर भावार्थ दवरीत जाल्यार आनी ताचे कडेन येवन ताच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी पावतले. खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवन लोक आमकां पळयतलो कशे भाशेन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी आतां आमच्यान तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तांकां खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमच्यान एक बरी खबर दिवंक जाता. कित्याक आमी ती बरी खबर आयकोन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर नियाल करून हें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून हें उतर सदांच पाडून आनी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून उलोवपाक तुमचे कडेन हांव फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.